एक सामान्य लोक यू एग्री तुही सांगले की तुमचे आमदार सीएमाक सांगताले की सीएम नाका इतली स्किमी जाल्यार सीएम सांगतालो काय मी नाका आपूण आहा म्हणून यू एग्री म्हणूंक ना आमी भियेल्ले कितें स्टार्टिंगूच जे हे जाल्ले रिसेशन कशें जालें म्हणजे बिकॉज ऑफ मायनिंग आमी भियेले कितें हे स्किमी स्टार्ट करून बंद पडोंक जायना तुमकां दिसता की इन स्पायट ऑफ ऑल दीस थिंग्स your government went a little overboard and became little over enthusiastic in going ahead with such kind of schemes जंय तुम्ही लोकांक सांगपाचें की पळय ह्या वर्साक इकॉनॉमी सांबाळपा खातीर हे मातशी मुखार पळोवया आमी अनाउन्स केल्ल्यो परवडना मागीर पळोवया तें करना यू ट्राय टू पुट अ ब्रेव फ्रंट नो ह्यो स्किमी आमी चालू केल्यो आतां फर्स्ट इयराक इतले लोकांक दिले 28,000 बेनिफिशरीज ऑफ गृह आधार चालू जाले एवरी मंथ स्टेप बाय स्टेप जे आमचे फायनान्शियल आमचे स्टेटाचे वाडटले तशें आमी इन्क्रीज करीत रावतले लोकांक सो फायनली बाय द एंड वी अचीव 5 years ऑफ आवर टेन्युअर डेफिनेटली लायक आयज जी दयानंद सोशल सेक्युरिटी स्कीम जे 60 वर्साचे वो विडोक जे मेवता वो डिजेबलाक जे मेवता ते तशेंच गृह आधार जे जितके बायलांक जे खऱ्यांनी 3 lakhsचे हितून आहा तांकां सगळ्यांक मेवतले मुगेल दयानंद सेक्युरिटी स्किमाचे बरो मुद्दो काडलो नवे पॅम्प तयार करतात 28,000 उद्दिष्ट कितें कितें अचीव करपाचें म्हाका अशें दिसता सीएमाच्या बजेटा प्रमाणे इन्फ्लेशन आसा म्हाका दिसता कितें उद्दिष्ट इतलेंच कितें सीएमान एक फावटी बेश्टे लायटर वेन म्हणिल्लें पयलीं लोक आमदारा घरा कडेन वताले आठवड्याक एक फावटी आनी आमदार तांकां 200 रुपया 500 रुपया दितालो सो ते बंद करपाक आपूण हे सुरवात करता समथींग लायक दॅट अर्थ नाका ताका उद्दिश्ट नाका म्हजें म्हणणें आसा कितें आतां उलयले लाडलेले सगळ्यो सोशल स्किमी बद्दल उलयले म्हज्या कोतान सीएमान बजेटान हें करपाक जाय आशिल्लें हाज्या पयलीं किंवा आतां अजून करूं येता की दुसरी सायड पळय म्हणजे कितें इंडस्ट्रीक किंवा इकॉनॉमीक बुस्ट कसो दिवप ताजेर जर कॉन्सन्ट्रेशन करीत जाल्यार बुस्ट दिवप हाजो अर्थ सॉफ्ट दिवप न्हय म्हणजे कितें टॅक्स कमी कर किंवा बोट डिस्काउंट दी आनी तें न्हय सबसिडी दी तसो न्हय म्हणजे त्या बजेटा भितर आसा की इन्व्हेस्टर्स हॅव लॉस्ट कॉन्फिडन्स आनी ह्या वर्सा भितर आमी तो कॉन्फिडन्स रिगेन करतले म्हणून हें जाला पयलो स्टेटमेंट बरोबर की इन्व्हेस्टर्स हॅड लॉस्ट कॉन्फिडन्स इन द अर्लियर रेजीम फॉर वॉट एवर रिजन कित्याक कामां जाय नाशिल्लीं सो लेट अस नॉट गेट इन तातूंत आमी वचना बरोबर पुणून जेन्ना पळय मनोहर पर्रीकर चीफ मिनिस्टर जाले तेन्ना लोकांची अपेक्षा खूब आशिल्ल्यो कित्याक एडमिनिस्ट्रेटीव रिफॉर्म्स जातले सगळीं कामां फास्ट जातली एक गोष्ट खरी की चेंजीस जाल्या डेफिनेटली जाल्या पुणून जितली अपेक्षा आशिल्ली तितली जावंक ना दॅट इज बिकॉज ऑफ probably what about the investor confidence वाढला definitely वाढला compared to जो पहिले आशिल्लो definitely वाढला after the new government has come into picture आता confidence वाढला पण इन्व्हेस्टरने पैसे बॉल्सान दाखयले हे पैसे आसा इन्व्हेस्ट करूंक सोदता पण अजून बॉल्सातले पैसे बाहेर काढूंक ना so from that point of view the confidence needs to get converted into action exactly action जावं लागला आता बाब I fully agree with Mr. Manoj Kakulo बिझनेसमॅन आख्खे इंडियेचे प्लस गोवन बिझनेसमॅन जे आमचे तेंचे कडेन इतले पयशे आहा जे इन्व्हेस्टमेंट करूंक सोदता गव्हर्मेंटाची पॉलिसीज लास्ट 5 years सारके नासले रिजनल प्लॅन 5 वर्सां तसोच उरलो शिरकोन आयज आमी सीएमान सांगला आता ह्या वर्सा कोत्ता म्हणून आनी पूर्वी सांगिल्लें ह्या वर्सा करता म्हणून आता तो आफ्टर द बजेट ही इज सिटींग ऑन रिजनल प्लॅन विच इज व्हेरी इम्पॉर्टंट म्हाका हें दिसता की आमचे धाकटुले गोंय जर तर आमी ट्युरिझम सेक्टरान वाडयत आर यू हॅपी विथ वॉट एवर हॅपन्ड इन ट्युरिझम सेक्टर यू कम फ्रॉम दॅट बेल्ट आर यू हॅपी 5 वर्सां जाली एज अ MLA तुका अपेक्षा आसतली तुजी चीफ मिनिस्टरा कडच्यान की आपल्या एरिये भितर किंवा आपल्या हातू भितर हें जातलें सेक्टरा भितर जाला जे 5 वर्सां हेंच्यांनी घाण करून दवरलेली आहा ट्युरिझम परत काँग्रेसीचेर वता तूं म्हाका 1 वर्साचें सांगना ह्या वर्सा आमी क्लीन करता तो सिस्टम वी आर क्लिनिंग ऑल द सो यू आर एग्रीइंग की फाटल्या वर्सा भितर ते क्लिनिंग जालें ना आता चालू आहा आमी काम ऑलरेडी स्टार्ट केले तू कलंगूट येवन बाब मनोज काकुलागी सर ताणें पयलें आसतलें बागांसून काम चालू करीत येयलें आमी क्लिनिंग वॉट वॉज द मेस ऑफ द अर्लियर गव्हर्मेंट एन्क्रोचमेंट इलिगल स्ट्रक्चर बीच क्लिनिंग आमी सगळें चालू आहा वी आर स्टील क्लिनिंग इट विल टेक अनदर 1 long year to clean and bring the entire Kalangut, the glory back of our constituency. That is tourism. Tourism sector भितर सरकारान almost 300 crores दिल्ले from 100 crores to 300 crores almost 200 to 300% rise दिल्ली
हे पयशे पावल्यात सेक्टरा भितर हे बजेट केल्लो हांव ना म्हणना बट बिकॉज ऑफ वी डीड नॉट गेट मनी इन द स्टेट कॉफर्स वी कुड नॉट स्पेंड दॅट मनी इट वॉज बजेटेड हांव बजेट जो केल्लो आनी मोडपाक जे पयशे जाय म्हाजे कितलेच प्रपोजल आहा हांवें इतले प्रपोजल दिल्या की ते करता म्हणून म्हाकाच 150 कोटी पावचे ना तितूंतलो हाफ बजेट म्हाजे कॉन्स्टिट्युएन्सीकूच पावचो ना इतले म्हाजे प्रपोजल तूं मान्य करता की ते 300तले खुबशे पावली नात तुमचे मार पावंक ना कित्याक तुका तूं जाणा रिजन अँड एवरीबडी नोज द रिजन इज दॅट 1600 crore जे लास्ट गव्हर्मेंटाचे उरलेले तेच फारीक 1100 crores केल्ले आहा सीएमान तेका हांव अचिवमेंट म्हणटा ते आमच्या गोडे कॉन्स्टिट्युएन्सीन काय आसचे ना पयशे दुसरे कॉन्स्टिट्युएन्सी तूं मान्य करता ना पण टुरिझम सेक्टरा जर बुस्टर मेळपा जाय हांव बेश्टो एक लीड स्टेटमेंट करता आय डोंट नो हे कशें घेतले म्हणटा म्हगे स्टेटमेंट काजिनो पयलो बंद जावपाक गोंयाक लोकांनी दिसता की ते काजिनो लागून टुरिझम वाडटलो म्हणून एक्चुअली सस्टेनेबल टुरिझम जर गोंयांत जर जातलो आनी गोंयची शोकेजिंग एज ए टुरिस्ट डेस्टिनेशन गुड टुरिस्ट डेस्टिनेशन म्हणटा जातलें फॉर डोमेस्टीक टुरिस्ट आनी फॉर फॉरेन टुरिस्ट आमचे एक काजिनो बंद जावपाक कित्याक हांव फकत गोंयांत टुरिझम म्हणल्यार काजिनो हे समीकरण जालां सध्या इट्स बिकमिंग अ पॉवर टुरिझम करेक्ट आणि हाका लागून मे बी आफ्टर I disagree. I will interrupt sir on this only on one count that as a person from tourism industry I have got nearly 200 rooms in my constituency that is room we are feeling also because of casinos. Let me be very frank on that. Casinos people from all over India, some people from other parts of the world fly down for weekends only to gamble in these casinos. Isn't it a big gamble for us? Right now, if you look at the entire world scenario where tourism Michael Bob is destinations supporting are my there. statement. No, he's opposing. Opposing. He's I'm opposing. I thought you opposing were the supporting. statement. No, there's no way he supports you on this. No. हांव इतलेच म्हणटा तूं दुसरे टुरिस्ट डेस्टिनेशन्स इन द वर्ल्ड पळय माकाव हाँगकाँग you look at You are saying casino is an integral Singapore. Yeah, it is a part and parcel of tourism. part. Tourism industry needs casinos. Yes, of course. No, Only We in cannot. Goa, We not in other cannot. parts of No, no. India, We only in cannot Goa. stop casinos and say we are doing the best tourism in the world and we are offering this and we are offering that. We can, it is part of the tourism. परत सरकारान भोवता काजिनो बंद कर काजिनो चालू कर ताच्या परत आता मी आसा न्ही ते आता जे पण बाकीची कामां करू शकता टुरिझम सेक्टरान ती करात ती करू. उलोवया Main कामां जी आमकां आहा. इंटरलँड टुरिझम Yeah. लेट अस टॉक अबाउट Heritage tourism. वॉटर पार्क्स ही सगळी गोष्टी करूं येता न्ही सो तोय क्राउड येतलो सो आता हे आता वेदर बरोबर काय चूक ही दुसरी डिबेट ताजेर वचत जाल्यार बरोबर, अनेक वरांची debate वरां जातली, अनेक debate उलयता. जातली. ताजेर बरोबर. आमी Right, let's उलयता. close it. आता Let's आमी close आतां आमी टुरिझमा खातीर कितें करूं शकता आनी आमच्यांनी हॉटेल रूम्स वाडोवंक शकता आमकां कॅपेबिलिटी आसा पुणून जर आमकां भुरगीं येवपाक जाय जाल्यार आमकां वॉटर पार्क जाय वॉटर पार्क गोंयान कित्याक जायना जो कितलीं वर्सां जाली गव्हर्मेंटाची प्रपोजल आहा ह्या बजेटानूय सीएमान सांगिल्लें फाटल्या दॅट ही वील डू थीम पार्क करतलो म्हणून तें करूं येता हिंटरलँड टुरिझम लॉट ऑफ थिंग्स जी आसा गोष्टी आमी करूं येता सो म्हज्या कोतान ते कसिनो तकली पडोवच्या परस मायनिंग आणि टुरिझम आमचे दोन मेजर खांबे एक खांबो गळसणलो दुसरो खांबो तरी ताट आसा Tourism sector. I will come to you. You will have to answer on this. I will come to you. I'll tell you. एक गोष्ट आसा मायनिंगा खातीर tourism also is affected. Correct? Because tourism is not only tourists who come on holiday. There are lot of conferences, meetings, business tourists, business clientele जे गोंय येताले ते सगळे कमी जाला. So from that point of view, tourism is affected because of mining. So it is like 4 टायर आसा एक टायर पंक्चर जाले काय गाडी चलूंक शकना न्ही. सो हाज्या खातीर दुसऱ्याक इफेक्ट जातलोच नो डाउट अबाउट इट. पूण आतां आमी आतां कशें आतां मायनिंगा खातीर लेट अस से कॉन्फरन्सीस किंवा मिटिंग्स ते टुरिस्ट बंद जाले आतां दुसरे टुरिस्ट दुसऱ्या एंगल कशें आमी आपोवंक शकता किंवा कशें आमी तांकां अट्रॅक्ट करूं शकता हाजेर आमी कॉन्सन्ट्रेशन more ideate and innovative. more innovative more thinking in the lines to deviate from the conventional method आसा नवीन कितें तरी विचार करप आनी ताजेर आमी डेव्हलप करप. भाई तुमकां कितें दिसता एक खांबो गळसणलो दुसरो तरी ताट उरलो Tourism, I think tourism, the growth has been this year also has been around 12% only. Ash mak dista because the figures have not come. In the last budget, when the CM presented the budget, he said the GDP growth will be 12%. आणि तागेल पर्सनल टार्गेट आशिल्लें तो प्रत्येक गोष्टी आपल्याक एक पर्सनल टार्गेट दवरता 15%.
पूण म्हाका दिसता टुरिझम सेक्टरान भितर 12% ग्रोथ जाले काय दिसता म्हाका मीन्स मे बी द डोमेस्टीक टुरिस्ट हॅज इन्क्रीज कळ्ळें तुका जे तरेन आमी मायनिंग या मे बी सर्टेन हॉटेल्स आर एफेक्टेड बट ओवरऑल टुरिझम सेक्टर देर इज a 12% ग्रोथ आय थिंक when you talk about tourism growth म्हणटा पळय तो तसोच आहा but you see the quality of tourism has declined the cream has gone domestic tourist वाढला तो हांव मानून घेता number has gone up the quality has gone down we cannot cream play is going to casinos. see, we cannot play on numbers we are looking at quality tourists how will the tourism department whether they will agree with me or they will still work on their numbers they are working on numbers which is totally wrong you can't make tourism work on numbers yeah see the quality tourists who are coming from international I'm talking about international Germans Finland Switzerland France हे सगळे जाण born झाले आता कितें 70% the reason for this is गोंयान आमी इन्फ्रास्ट्रक्चर कांयच डेव्हलप करिना सो दे आर गोइंग टू केरला and Sri Lanka the money which tourism sector gives the government every year not even 15% is coming back to us okay let's go down 10% येना आमकां पोत्तून बरोबर हांव इतलेंच म्हणटा इन्फ्रास्ट्रक्चर वाडोय टुरिस्ट आपोआप येतले you see we have got natural beauty we have got heritage tourism we have got forts churches everything what is not there if the tourists are not coming it's a danger signal that means something is wrong with the way in which we have developed tourism maga last muझे वेळ संपला भाई one advice that you want to give chief minister when is writing his budget speech I think that he should restore the taxation side I would say he should restore the house tax to panchayats first of all actually he should undo I mean do what he has undone second thing he should have a VAT on petrol कळ्ळें म्हणजे ते इगोचे घेवन बसप ना बिकॉज इफ पेट्रोल म्हणटे इट इज ए स्कॅर्स एंड प्रायसलेस कमोडिटी तो चिमटो लागपाकच जाय तो यूज करता तेन्ना लोकांक ते आमी सवाय केले आनी पयशे सगळे घरांनी पावले ही पिशपणां पेट्रोल यूज करता तो पेंट लागपाकच जाय आनी डोल्स पळय दितात ते फक्त DSS मायनिंगाचे सुद्धा मायनिंग पॅकेज सुद्धा of course because there is no insurance company which insures business risk fire theft is okay natural calamity is okay आणि डोल्स पळय आहात ती दयानंद निराधार योजना तीच चड लोकां मेरेन पावनी नाकाशेल नवी डोल सुरू करप ना आनी इफेक्टिव्ह कलेक्शन जर जालें म्हळ्यार आतां मुख्यमंत्री म्हणटा टॅक्स रेट वाडोवपा ना म्हण एंटरटेनमेंट टॅक्स लक्झरी टॅक्स आणि एक्सायज हाजी इफेक्टिव्ह कलेक्शन जर जालें तर आमी पळय कलेक्ट करतात तितलोच अमाउंट आनी मागीर मेळपाक शकता फ्रॉम द सेम एस्टॅब्लिशमेंट मनोज बाब युअर एडवाइस टू द चीफ मिनिस्टर व्हेन इज रायटिंग हिज बजेट स्पीच पहिली गोष्ट म्हणजे एज फार एज टॅक्सेशन फिगर्स आर कन्सर्न म्हज्या कोतान सद्याच्या परिस्थितीन दोज फिगर्स शूड नॉट बी एस्केलेटेड इन एनी वे पुणून खूब स्कोप आसा आमचे सिस्टम्स इम्प्रूव करपाक लिकेजीस बंद करपाक लिकेजीस बंद करत जाल्यार आमचो रेव्हेन्यू भयंकर वाडटलो आणि मॅनपावर जी पळय वेरियस डिपार्टमेंटांनी जाय वेदर इज टॅक्सेशन एक्सायज ऑर कमर्शियल टॅक्सीस ऑर वॉट एवर डिपार्टमेंट ती जर जाग्यार जर दवरत सिस्टम सारक्यो दवरत सगळे जाग्यार जर आसत you started on administrative reforms you are ending on administrative because I think that chief minister with his intellectual taka advisorची गरज ना on figures and facts which he is knows the moment he puts things in place things will fall in place because facts and figures are there with him only he has to put the procedures in place करतले 100% I agree with him but my small advice to our chief minister म्हणजे माझं रिक्वेस्ट आणि आख्या गोंयकारांचो रिक्वेस्ट आमची इकॉनॉमी आयज सांबाळता ट्युरिझम आणि म्हाका अशें दिसता की ट्युरिझम सेक्टरान आनी गव्हर्मेंटान करपाक जाय फर्स्ट ऑफ ऑल आमकां कोस्टल गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट घालपाक जाय जे सगळ्याक गार्बेज पडलेली आहा रोडार आनी बिचाचेर ती आमी ट्रीट करपाक जाय सेग्रिगेट करपाक जाय ती प्लास्टिक वेस्ट टेक टुरिझम सिरियसली फर्स्ट start garbage coastal garbage treatment plant in North Goa and South Goa. While finishing this I would say let's clean up the sector first. Yes. In every aspect. Tourism will automatically increase. वेळ संपला इतल्या जरा सोपयता सामको वेळ संपला म्हजो तुम्ही तिघी जाण आयले इतली बरी भासाभास केली थँक्स अ लॉट पळयत रावा प्रुडंट मिडिया नमस्कार